हे तोडला हे तोडला हे बी फोडले आमगो हे आणि ते तोडला हो ही बी अलमारी फोडली आमगो ही बी बाई ही बी दोन्ही अलमारी फोडली ही बी दोन्ही फोडल्या हे सगळे झोपायला असले त्यात आम्ही तुम्ही घरात कोण आणले ती जस्ट त्यांनाच गेली आम्ही ते हितून गेल्ली न्हू बाजारात ती येता आल्या पळयता जाल्यार लॉक तोडलेले असले सगळे सुमारे कितक्या टायमाचेर 11:30 सुमार आम्ही गेल्ली हांगा हय आणि येता जर 12:20 जाल्लेली आणि आम्ही पावली आणि लॉक तोडलेले असले खरें दरवाजाचेर दरवाजा. लागतो मागीर हांवें ते उगडले बेश्टे आता तोडला म्हणटकूच पळोवया म्हटले कितें गेले ते म्हणून बेश्टे उगडले आणि पयले वाकून भितर वाकून पयले आणि मागीर परत गेले चेडूं असले न्हू भायर तेका सांगले राव म्हणून कोण आसात बी भितर म्हणून आणि तेंच्यांनी थंय रोड उडयल्लो आपलो रोड असलो तेचो तो उडयल्लो थंय मागीर ते रोड हांवें पयलो आनी असो दवरलो सायडी करून हे आतां म्हटलें कोण आसा कोण आसा अशें म्हणून आवाज दिलो म्हटल्यार कोण तितल्यान हांवें घरा फोन केलो घर आमचे लागींच न्हू म्हणून घरा फोन केलो जाल्यार घरा कडसून आमचे 2 भुरगे येयले ते म्हणाले काकी पळोवया भितर वचून ते मागीर तांकां सांगलें हांवें वचूं नाका भितर बी आसात जाल्यार ते पण ते पळयले मागीर आमी हे करून पळयता सुमारे तुमचें कितकें सामान गेलां कितें आमचे माझे गोल्ड चोरला ते म्हाका सांगू अमकेच म्हणून सांगू येना पण एक 6 लाख वयरूच आसतले पण एक्झॅक्ट हांव सांगू शकना तशें आणि हे पयशे आसले हेचे आनी मणी आसलो म्हाजो एक भांगराचो व्हडलो आसलो तो व्हेलो ओके तुम्ही भायर गेल्ले तेन्नाच ही चोरी जाली हय सुमारे टायमींग कितके आसा 11:30 ते टायमींग 11:30 भायर सरून गेला आणि येयला 12:20 तरी पावला म्हणजे 1 वराच्या भितर हे सगळी चोरी जाली 20 मिनिटात तेंच्यांनी कितें ते काम केला कित्याक दोनूय फ्लॅट तितले करून कित्याक ते धांवले सकयल नमस्कार साखळे हांगासर वासुदेव आणि वामेश्वर रेजिडेन्सी हांगासर 2 फ्लॅटां चोरून एक सुमारे 6.5 लाखाची चोरी जाल्ली आसा मेळटा त्या म्हायतीनुसार अशें कळटा की वामेश्वर रेजिडेन्सींत रावपी प्रेरणा प्रकाश पर्येकर ही सुमारे 11:30 सुमारान घरांतल्यान भायर सरून बाजाराक गेल्ली जेन्ना ती येवन घरा कडेन पळयता तेन्ना तांकां दारांतले लोखंडी दार आशिल्ले ते फोडून चोरट्यांनी भितर कपाटान आशिल्ले भांगार चोरून व्हेले जेन्ना ह्यो गजाली लक्षांत येयल्यो तेन्ना सगळ्यो गजाली फुटेजीन चेक केले तेन्ना कळ्ळें की एक बलेनो व्हायट बलेनो अशें कळटा की ती पासिंग जी आहा ती फोंड्याची कशी दिसताली त्या दिसून 2-3 व्यक्ती भायर सरून ह्या 2 फ्लॅटांत चोरी करून एक अर्दे वराच्या भितर तेंच्यांनी 2 फ्लॅट फोडून जे मेळटा ते वस्तू आनी भांगार चोरून घेवन गेले आनी ज्या बाबतींत जेन्ना पोलीस हांगा येयली चवकशी करीत आसा फॉरेन्सीक टीम सुद्दां येवन गेली फुडली तपास चालूच आसा आनी रेजिडेन्सीन ज्या पद्दतीन चोरी जाली त्या पद्दतीन लोक सुद्दां आतां हांगातले थोडे भियाला की एक बरेच तशें फूल रेजिडेन्सी आसलेले जागेचो चोरी जावप आनी अनवळखी व्यक्ती हांगासर चोरी करप त्या बाबत मातसो भयभीत स्टुडंटां खातीर सिद्धांत कांबळे Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.